कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा जे 5 वर्सां कंप्लीट जाल्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाचेर जे स्टाफ आसा आमचे लेबर एंगेज जे केल्ले आसा ते आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान फाटींच हय आमचे गोविंदजी गावडे मंत्री गोविंदजी गावडे आशिल्ले आनी आमचे जे ऑनरेबल मेंबर आता जो विषय हाडला तेय ह्या मिटिंगेक आशिल्ले आनी 5 वर्सांची कंप्लीट जाल्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफाक तांकां आमी सोसायटी घालतले आनी बाकीचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जो विशय जो हो आसा सोसायटीचो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तो बेगींतल्या बेगीन सोडपाचो प्रयत्न करतले. सभापती महाशय, कॉन्ट्रॅक्च्युअल जो स्टाफ आसा तांकां आतांच मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे की लेबर सोसायटी जी आसा पळय न्ही ह्या हातूंत घालता म्हणून सांगला. लेबर सोसायटीन जे स्टाफ आसात इतक्या वर्सां जांकां सादारणशी 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां जाल्ले आसात तांकां रेग्युलर करपा संबंदी येवजण कितें आसा? तो विशय आमी फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन पावयतले आनी फायनान्स डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल घेवनूच तो विशय फुडें आमी सोडपाचो प्रयत्न करतले. सभापती महाशय, एक सांगात म्हाका, आमी प्रत्येक सेशनाक लेबर कॉन्ट्रॅक्ट डेली वेजीस अंडर सोसायटी आन्सरां दीत असतात. ह्या भुरग्यांच्या भवितव्याचे आमी केन्ना चिंततले आनी केन्ना तांकां रेग्युलरायज करतले. आनी एक विचारता इम्पॉर्टंट थिंग, फाटले फावटी तुमी 1200 जे घेतल्यात ह्याच PWD डिपार्टमेंटान, तेन्ना तुमी प्रोसिजर जो आसा हो फॉलो केल्लो ना. केला जाल्यार कित्याक केलो म्हणजे कसो कितें केलो आनी करूंक जर ना जाल्यार कित्याक करूं ना हें सांगचें. सर, ही PWD सोसायटी जी आहा पळय न्ही हितूर सगळ्यात मोठ्या सगळ्या तरेचे लेबर आहात. एक तर सोसायटीन लेबर आहा, एक ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर लेबर आसात. ओके, म्हणजे डायरेक्ट एका कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी तूं हे 50 लेबर पळय, तूं 100 लेबर पळय, अशें तेंचे 8-10 कॉन्ट्रॅक्टरा अशें काम करपी तेंच्या कडेन जवळपास ना म्हटलें जाल्यार म्हाका दिसता 500च्या वयर आसतले जे कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आहा, जे गेली 5 वर्सांनी. तो म्हणटा ताचो प्रश्न बरोबर आसा. म्हणजे ह्या भुरग्यांचें कितें, जेंकां स्पिकर सर सांगता तुका 6 म्हयने सॅलरी मेळना. हांवें पळयलां, म्हाजे कडेन ते भुरगे येता 6 म्हयने जाले सर म्हणटा आमचो पगार जावंक ना. कितें करूं काय म्हणटा. एकदां तर चवथीक पगार अक्षरशः हांवें दिला, हांवें दिवचो पडला तांकां पगार. म्हणजे 6 म्हयने तांकां पगारूच जावंक ना. त्या खातीर म्हाका दिसता आतांय बी आतां फाटल्या म्हाका हांवें कंटिन्युअसली आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटा PCE कडेन फायनल करून करून तांकां 3 म्हयने फाटल्या म्हयन्यांत पगार दिला. 6 म्हयन्याचो पगार बरोबर आसा. हांव तेच म्हणटा, म्हणजे ही सिस्टीम जी आसा पळय न्हू ही खरें PWD सिस्टीमूच चुकीची आसा. प्रत्येकाक खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप, तो कॉन्ट्रॅक्टराक वर्साभरांत पेमेंट पडटा, तो ताका दिवपाक जाय तितक्यो मिनिमम वेजीस सुद्दां दिना. 6,000 आनी 5,000 रुपया पगार दिता. हांवें तांकां विचारला, मिनिमम वेजीसूय दिना. त्या खातीर पयल्यान पयली PWDंतल्यान ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर लेबर घेवपाची सिस्टीम बंद करता. ती घेयना आनी ती केन्नाच घेवंक जायना. हेका लागून जो घोळ सुरू जाल्लो आसा तो सगळी म्हणजे ही पर्टिक्युलरली सगळी सिस्टीम जी आसा पळय न्ही जाग्यार उडयता. थोडो दीस दियात, हांव ह्या PWDंतल्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे भुरगे आसा त्यांचोय विशय सोडयता. बट एक गजाल आसा, PWD सोसायटीन 13 वर्सां 15 वर्सां काम केल्या उपरांत PWDन जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना ह्या भुरग्यांक खरें म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय आसली, ती दिवंक ना. ती दिवपाची गरज न्ही. एप्लाय ते जाला कितें, तुमकां डायरेक्ट प्रमोट करतले हे सांगत आसतात. आमचो तुमकां डायरेक्ट प्रमोट करता, तुमकां डायरेक्ट घालता, ह्यो सगळ्यो गजाली सांगता. जे कितें जाल्या पळय फाटली सगळी रिक्रुटमेंट जाल्या आनी हांकां कित्याक घेवंक ना हाजी जे इन्व्हेस्टिगेट कितें आहा पळय न्हू तें करपाक लायता. सभापती महाशय